वर्साचो सादो काळ 34वे व निमाणे सातोळे बुधवार. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 21 वळी 12 ते 19. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटले, पूण हे सगळें जावचे आदी म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे सोदीन करून बंद करून घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले. स्वताची गवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटोच कसलो परतिपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घट मनान धरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परते उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मनां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवापाचो सुगट तुमचो द्वेश करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिराय उदेशी तुमी तुमचे जिवीत सांबाळतल्यात. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.